नमस्कार. आज आम्ही या स्टुडियोन जमल्यात माधवी सरदेसाय हांचो वाडदीस मतीन घेवन ताच्यो कांय यादी जगोवपा खातीर. माधवी जाका आमी घरचे लोक सगळे नानू म्हणटाले आनी नानूच म्हणून ताची चड वळख आसा. पूण गोंयचें साहित्य, गोंयचें शिक्षण, कोंकणी भास ह्या ज्या सगळ्या मळाचेर नानूक माधवी सरदेसाय म्हणून तेन्नाय वळखताले, आतांय वळखताले आनी आमी दर खिणाक ताची याद काडटात ते माधवी सरदेसाय म्हणून. कोण हे माधवी सरदेसाय? माधवी सरदेसायाक हांवें ल्हान आसतना पळयलें ते रविंद्र केळेकारा कडेन आनी त्या वेळाचेर माधवी सरदेसायन म्हाका एक कविता वाचून दाखयल्ली. म्हाका दिसता ते 12-13 वर्साचे आसतले. ती कविता आशिल्ली, ज्या की पदराल्ले घट घट उणे सामके फातर, माय जेन्ना खाता तेन्ना ती म्हणटा जाकीक वचून कातर. तर अशा प्रकारची ताजी कविता. आनी मागीर ताजी हांवें कविता आयकली ती मोंगूरच्या एका संमेलनार. थंय ताणें मिठाक कणी ही कविता वाचिल्ली आनी ताका इतल्यो आकांताच्यो ताळयो पडिल्ल्यो. आनी तेन्ना मिठाची कणी हांव दर्या देगेर गेली. दर्याक हात लायताच दर्या एगी जाली. ही कविता तेन्ना एक भुरगेपणान दिसताली. पूण आज एक शिक्षक ह्या नात्यान म्हणा किंवा कवितेचो जाणकार म्हणा, एक कवितेची जे बीज आनी ती कविता आसा ती कितली आकांताळी आसा हाची कल्पना फक्त अभ्यासकांक येतली. तर आज आमी माधवी नानूची याद करपा खातीर, यादी जागोवपा खातीर आमी जमल्यात. आनी आमचे मदीं आसा नानूची, माधवीची व्हडली भयण सविता केरकार. तर सविता, आज आमचे मदीं आसा सविता. सविताक पळयतकच आनी माधवीक पळयतकच रोखडें कळटा की सविता ही माधवीची भयण म्हणून. आनी सविता सरदेसाय लग्न जावन केरकार, सुबोध केरकाराची घरकान्न हें जालें. पूण तूं आमकां चड लागींचें, ऑफकोर्स सुबोधाची घरकान्न म्हूण लागींचीच, पूण त्या बरोबर तूं माधवीची, नानूची भयण हें आमकां चड. आनी तुका जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना आमच्या दोळ्या मुखार सहज माधवी येता आनी दिसूंक लागता अरे माधवीची येता काय म्हणून. तर माधवी आनी तूं एका बरोबर, तूं थोडे खेळ भायर आशिल्लें, नानू हांगाच आशिल्लें, तरी आसतना तुमी भयणी म्हणून तूं कशें तुगेले भयणीची एक नातें कशें आशिल्लें? सो आमी दोगांय पोर्तुगालाक जल्मान आयिल्लीं आनी 11 म्हयने 22 दिसांचें आमचें अंतर फक्त. सो म्हणटकर पोर्तुगालाक आमी दोगांय वाडिल्लीं तेन्ना म्हाका चड यादी ना, सामकें ल्हान आशिल्लें म्हणून. पूण मागीर मामा आमकां, हांव 2 वर्सांचें आसतना पिरवळा घेवन आयलें आनी आकू मागीर अमेरिकेक गेलो, म्हजो बापूय फुडलें शिक्षण करपाक. आनी पिरवळा आयली तेन्ना आमी दोगांय बरोबर वाडिल्लीं. मागीर आकूक स्कॉलरशीप मेळ्ळी अमेरिकेक रावपाक आनी आकून म्हळें की दोनी भुरग्यांक घेवन यो म्हणून. तेन्ना आमी ल्हान आशिल्ले कारणान बाय म्हळ्यार तातोची बायल म्हळ्यार आकूची भयण ती नानूक खूब पळयताली आनी मामा म्हाका चड करून पळयतालें अशें. आनी बायक इतली माया जाल्ली की नानूक हांगाच्यान पयस व्हरतली म्हणून ताका घुंवळून पडटालें तें चिंतूनच अशें. शी वॉज व्हेरी इमोशनल अशें नानूचेर. म्हणटकर बाबान कितें म्हळें म्हज्या आज्यान, आसूं रे जेवण तूं माधवीक हांगा दवर, नानूक तूं एकूण 1 वर्सान परत येतलो तेन्ना मागीर ताका घेवन वच म्हणून. म्हणटकर बाय नानूक पळोवंक लागलें आनी आकूक मागीर स्कॉलरशीप मेळ्ळी तेन्ना बेगीन यो म्हणून सांगलें मामाक. ताणें टिकेट्यो धाडल्यो आनी हांव आनी मामा अमेरिकेक गेलीं आनी नानूक तातो आनी बाय म्हऱ्यान दवरली. म्हणटकर 1 वर्सान आमी येवपाचें आशिल्लें तेन्ना आकूक ग्रीन कार्ड मेळ्ळें ना आनी आमी थंयच उरलीं. ती 10 वर्सां पयस उरलीं आमी. पूण प्रत्येक फावट नानूचो बर्थडे येतालो तेन्ना म्हाका मामा कितें विकतें घेतलें जाल्यार तें नानूकय तसलेंच घेतालें आनी पार्सल करून पिरवळा पोस्ट करतालें. सो याद करून करून भयण म्हजी आसा, भयण म्हजी आसा म्हणून म्हाका याद आशिल्ली सदां नानूची. सदां यादी आमी करतालीं पूण सदां पयस उरलीं. आनी मागीर 10 वर्सांनी आमी परत मेळ्ळीं. म्हणून हांव कारणां खातीर आमकां नानूक एक भयण आसा ही केन्ना कल्पना नाशिल्ली आनी नानू त्या घरांतले कोण ताची कल्पना नाशिल्ली. हांव जेन्ना त्या घरांत पावलो म्हणजे तातोगेर रवींद्र भावगेर पावलो तेन्ना हांव 18 वर्सांचो कॉलेजीन शिकतालो. तेन्ना एक ल्हानशें भुरगें हेर भुरग्यां मदीं खेळटालें आनी म्हाका दिसतालें ते वाड्या वयली जशी पळय तातो कडेन खेळपाक येता तशी येता म्हणून. कित्याक तातोक हांव एका गिरीशाकूच वळखतालो, ताका आनी चली आसा म्हणून म्हाका खबर नाशिल्लें. पूण हे पळय आसा ते बसून येवप आनी तागेली स्टायल पळय
अशें पयलीं पळोवप म्हाका आनी मागीर तूं दिलीप जेवन वच दिलीप आनी परतून येतलो मरे केन्नाय आमगेर यो अशी तागेली स्टायल तेन्ना म्हाका अजाप दिसतालें. सो एक्चुअली बाय ताका जेवता आसतना बेश्टायतालें दिलीप येतलो काडयो म्हणून जेवण जेवन जाल्यार तूं दिलीप येवन तुका खातलो अशें म्हणून तें तुका पळयतलें आसतलें. त्या उपरांत हे सगळे गजाली जाल्यो. मागीर ताजे कळ्ळें म्हाका ही तातोची भाची म्हणून कळ्ळें आनी तूं पुर्तुगालाक आसा ह्या हांगाच आसा. आनी मागीर तातो ताका कशे तरेन ताका शिकयतालो कसो ताका घडयतालो हें नानूच्या तोंडांतल्यान हांव आयकलें आनी तातोच्या तोंडांतल्यान आयकलें. 4 वर्सां आसतना तातो ताका वेगवेगळी पुस्तकां हाडून दितालो आनी ताका जेन्ना शाळेंत विचारताले हें नानू सांगिल्लें म्हाका तूं कोण जातलें हो प्रस्न सदांच लोकांक आसतालो. तूं मोठे होणार कोण होणार अशे प्रकारचे प्रस्न ते लोक इंजिनियर दोतोर म्हणून सांगताले पूण नानू सांगताले आपूण तातो सारके लेखक जातले. आनी तें ताणें पुस्तकां जी बरयल्यात पळय जेन्ना हांव एक अभ्यासक म्हणून वाचता तर नानू आमकां जाय आशिल्लें. तागेलें खंयचेंय साहित्य घे ताजे भाशेचेर अभ्यास घे आनी अशें मनीस ना तेन्ना खंय तरी हांगा कच्च जाता अरे आमी केदें व्हडले मनीस वगडायले अशें दिसता. आनी आज जेन्ना शिक्षण क्षेत्र जेन्ना आमी पळयतात चड करून कोंकणीच्या हाजेर तेन्ना आमकां खूब खूब दिसता की नानू ना आनी हें विश्वच काबार जाल्लें अशें. तुका खूब यादी आसतल्यो ताज्यो. सो अमेरिकेच्यान हांव जेन्ना परत आयलें 12 वर्सांचेर तेन्ना तातो नानू म्हाका पळोवन आपली भयण आसा म्हणून पयलीं म्हळ्यार म्हाका कोंकणी सारकी स्पश्ट रस्वदीर्घ आनी स्त्रीलिंग पुर्लिंग येना आशिल्लें. सो चुको करतकर नानू मोठे दोळे करून पळयतालें म्हाका अरे बाबा हाका कोंकणीच येना सारकी म्हणून. मागीर तें चुको काडूंक लागलें. ताका दिसलें हांव तापयतलें म्हणून पयलीं पूण मागीर तें चुको काडूंक लागलें आनी चुको काडीत रावतालें ना सारकी शिका कोंकणी म्हणून. मागीर तेन्ना हांव कोंकणी बरोवंक शिकलें. हरशीं हांव कोंकणी उलयतालें पूण मोडकी कोंकणी उलयतालें. पूण नानू म्हऱ्यान येवन ताणें म्हाका वाचून दाखयतालें काणयो. मागीर तातो ताका खूब पुस्तकां चंदामामा बी हातून मराठीन दितालो आनी तातूंत म्हाका इंग्लिशीन हाडटालो. सो दर आठवड्याक आमकां 10 रुपया दितालो आनी मागीर एक गाडो आशिल्लो एक भटाचो थंय श्याम म्हणून थंय वचून आमी पुस्तकां हाडून ती पुस्तकां वाचतालीं. हांव इंग्लिशीन वाचतालें नानू कोंकणीन वाचतालें आनी एकामेकांक आमी काणयो सांगतालीं. आनी तेन्ना नानू म्हाका खूब वाचून दाखयतालें. इवन तुमचो मंगेश पाडगांवकार ते ट्रान्सलेट करून सांगतालें. मागीर बटाटाची चाळ ताणें सगळीं म्हाका वाचून दाखयल्या सगळें पुस्तक ट्रान्सलेट करून आनी हांसून हांसून ताका खूब आवडटालें पुस्तकां वाचून दाखोवपाक. आनी बाय आमकां तिळसाना न्हिदचे पयलीं सदां काणयो सांगतालें आनी नाल्यार सिनेमा जर पळोवन आयलें बाय जाल्यार ती सगळी काणी आमकां रातची न्हिदता आसतना सांगप अशें. म्हण त्योय काणयो नानूक सांगतालें बाय ती ताका संवय जाल्ले काणयो सांगपाच्यो. नानू कितेंय वाचलें की तें शॅर करतालें घरान. आनी नानूक ते बरी संवय आशिल्ली ते आपूण जे कितें वाचता तें मुद्दम सांगप. म्हाका ताणें खुबशीं पुस्तकां सांगलीं अमकें वाचूंक जाय अमकें वाचूंक जाय ताचे खातीर हांव वाचूंक पावलो. आनी नानूचो एक बरो स्वभाव म्हळ्यार ते खंयचेंय नॉलेज एक ज्ञान पळय आसा आपले भितर दवरनाशिल्लें. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार ताका अशें भलतें चलतें उलोवप आवडनाशिल्लें टायम वेस्ट करपाक. ते सदांच आपल्या वावरांत दंग आसताले आनी ताचें सांगपूय अशें वेळ हो खूब म्हत्वाचो आनी करपाक जाय. आनी भाग्याची गजाल म्हळ्यार ताका तातू सारके मनशाचें गायडन्स मेळ्ळें. तातू कडेन तें घडलें आनी तातूंतल्यान तातूच्या मुशींतल्यान तेन्ना वयर सरलें पळय ताजे कडेन आमच्यो खुबश्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो पूण हे नियती मुखार कोणाचें कांय चलच ना. ताणें जें बरयलां पळय हांव सद्या ताजेर अभ्यास करता माधवीच्या साहित्याचेर अभ्यास करता. ताजें पुस्तकूय खरें म्हळ्यार आज येवपाचें पूण मातशें म्हाका कांय गजालीक लागून थंय उरले ते ताजेर खुबशे ताजे कवितेचेर मिठा कणीचेरूच हांवें 15-20 पानां बरयल्या वेगळे वेगळे संदर्भ दिवन अशें प्रकारचे. तर नानूचें जें पळय आसा भाशा शास्त्रज्ञ म्हणून जो प्रकार पळय आसा तो आमकां कोंकणी मनशाक व्हडलोसो खबर नाशिल्लो. थोडे एक जुजबी कोण तें बरयल्लें पूण ताणें पुण्याक वचून ताणें ह्या विशयाचेर खोलायेन अभ्यास केलो आनी तें भाशा शास्त्र म्हणटात तें कितें भाशा विज्ञान म्हळ्यार कितें इतले सोंपे भाशेन विद्यार्थ्यांक शिकयताले. इवन तागेलें भास विज्ञान पुस्तक आसा कितलें सोंपें बरयलां ताणें की वाचतें बरोबर कळटा भाशा शास्त्र म्हळ्यार कितें विज्ञान म्हळ्यार अशें हें. आनी खरेंच तुजी सारकी भयण ताका त्यो एक इतली भाग्याची कित्याक अशे तरेची तुमची एक भयणी म्हणून हांवें तुमकां पयलीं पासून पळयल्लें आसा.
तूं म्हणटालें ताजी ते तुका एक काणयो सांगताले म्हणून हय. अशें खंयचे काणी अशी तुजी तकलेन उरल्या ताजी? काणयो खूब सांगताले आनी मिठाची कणी जेन्ना ताणें पुस्तक बरयल्लें तेन्ना चाफ्रा डिकॉस्टा म्हणून ताणें कन्नडान ताका एक पत्र बरयल्लें. पूण नानूक कन्नड वाचूंक येनाशिल्ली म्हणून ती कन्नड तें शिकलें कित्याक ताजें पत्र वाचूंक जाय म्हणून. आनी ताणें म्हाका मागीर वाचून दाखयली. ती याद जाता की दिगा म्हजी मिठाखण तुजे उदकान रिंगल्या निसाड जाल्यार जीण म्हजी पेजळणी उरल्या म्हणून. इतलीच कविता ती. पूण ते कविता वाचपा खातीर तें कन्नड शिकलें. कन्नड लिपी आनी कोंकणीन ताणें बरयल्ली अशी. आनी नानू खूब आपले आपूण काणयोय बरयतालें. एक दीस नानूचो दांत दुखूंक लागलो म्हूण नानूक आमी डेंटिस्टागेर व्हेलें. सो डेंटिस्टागेर तें पयलीं केन्ना वचूं नाशिल्लें आनी ते कदेलार बसलें डेंटिस्टाचें आनी ताणें तें वयर काडलें कदेलनी. सो ताणें काणयेक आपलें नांव दवरलेलें हांव चंद्रार पावलें म्हणून. आनी ताणें कशें मशीन घालून आपलो दांत हें केलो आनी तातूंत घर्र करून मशीन घालें. नानू दोळे घट्ट बंद करून आशिल्लें पुणून ते सगळी ताज्यो कल्पना आशिल्ल्यो न्ही ताजेर ताणें काणी बरयल्ली. आनी एक काणी मागीर नानून एक फावट म्हाका कुळागरान व्हेलें. कुळागर हांवें पळोवन आशिल्लें अमेरिकेक आशिल्लें म्हणटकर आनी ताणें सांगलें बाबा ह्यो माडयो हे माड हांगा व्हड आनी कुळागर थंड म्हणून अशी पिकनीक केली आमी थंय. आनी थंय ते बसून ताका एक काणी सुचली माडा माडयेचें लग्न म्हणून. सो घरा आयलें तें आनी बरोवंक लागलें. आनी माड आनी माडयेचें लग्न थंय तो वडाचें झाड भट तो आपले कशें मुळांनी सगळे पांय घुस्पतात आनी तो पडटा आनी येता आनी बसता भटपण करपाक. मागीर मिरयां आसा ती आपली मिरयां दिता मंगळसूत्र करपाक माडयेक घालपाक. सो असल्यो कल्पना ते खूब बरयताले काणयो. पूण म्हाका केन्नाय दिसता की काणयो तागेल्यो आसात न्ही ताका एनकरेजमेंट केन्ना मेळूना फुडें वचपाक. पूण सुंदर काणयो बरयताले ते भुरग्यां खातीर. सो तातूंत सदां जेन्ना नानूक कितें बरोवपाक लायतालो म्हळ्यार बरय हातूंत बरें म्हळ्यार फिलॉसॉफीक बरोवंक लायतालो. माणकुलो राजकुंवर म्हणून पळय केला पळय ती ट्रान्सलेट केल्या कळच ना बाबा हे बाबा फ्रांसीस भाशेंतलें पुस्तक म्हणून. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार नानूची म्हाका याद जाता नानू सदांच सांगताले अरे म्हाका एकल्यान मरे प्रस्न विचारलो तुका दोनूय चलयोच रे चलयोच गो म्हणून. आपणें ताका फटाक करून दिलें चलयो पळय आसात ते दोनूय चलयो आसात आनी ताणें इतले मतीन दवरलें की चलो आनी चली हातूंत फरक करूंक फावना. आनी ते सदांच सांगताले की कोणेच ह्या मुखार आपले चलयेक तूं चली म्हणून अशें हिणसावपाक फावना. अशे तरेचे ताका एक मनान सामके घट्ट ताजे विचार धरिल्ले आसताले. आनी ताका लागून आमी आमच्या सगळ्या शिक्षणीक क्षेत्रांत म्हणा किंवा कोंकणी क्षेत्रांत म्हणा माधवी विशीं आमगे खूब व्हडलो आदर आनी खुबशे दिसताले की हाजे कडल्यान आमकां खूब बऱ्यो बऱ्यो गजाली मेळटल्यो. आनी ते आमकां सांगताले आपल्याक खुबशीं पुस्तकां बरोवपाचीं आसा भाशा शास्त्राचेरूच 3 पुस्तकां आपले कडेन आसात अशें तरी सांगताले. आनी हें जेन्ना आमी पळयतात जेन्ना हें करतात आज आमी याद करतात तेन्ना दिसता की हय खूब आमी वगडायले म्हणून माधवी ना म्हणून अशें दिसना तुका? हय. आनी एक म्हळ्यार जाग ते घेवन बसताले हातून बसींनी सदां वताले ते प्रवास करताले कित्याक जागाचे सगळे ती प्रस्तावना करेक्ट करूंक बसताले. एक चूक प्रूफ रिडींग एक चूक आसपाक नाका आशिल्ली. इवन युनिवर्सिटीन मॅगझीन कसली लेख कोणें बरयलो जाल्यार कोंकणीन कितेंय चूक आसली जाल्यार ते आपल्याचेर घेताले. अरे बाबा आपणें करेक्ट करूं ना सारकें रस्व दीर्घ बिर्घ सगळें ते करेक्ट करून परत दिताले मॅगझिनाक बी अशें. सो कोंकणी विशीं ताका सामकें म्हळ्यार एक चूक आसूंक जायना. जागा खातीर हे जाग चलचो हे करचे खातीर आनी सामके दीस रात जाग 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 करून एकदां रोहित बाबा घेवन आमी दोतोरागेर गेली नानू आनी हांव ते हांगा बाजारात एका दोतोरा कडेन. तो भितर कितें कान तपासता तातूचे आनी नानू एक पांय वण्टीक तेकयला वण्टीक तेकून रावला आनी प्रुफां तातूंत तपासूंक जाय सर आगेले 2 पानां कापून जाली अशें तरेचें. अशें हें डेडिकेशन जें पळय आसा ह्या कोंकणी मळाचेर ते आमकां तशें व्हडलेशें दिसना आनी ते आमकां माधवी भितर दिसताले. तो सगळें इवन गोवा युनिवर्सिटीन नानू ना तेन्ना सामको येदो व्हडलो बुराक वॅक्यूम सो जालो म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान ते ना तेन्ना. बरोबर. जेन्ना म्हाका दिसता हांव कोंकणी डिपार्टमेंट जेन्ना पळयता तेन्ना माधवी ना म्हणटकच कोंकणी डिपार्टमेंट काबार जालें सगळें करून. एक अपेक्षा माधवी कडल्यान आशिल्ली बाकीच्या डिपार्टमेंटाचें कांय पडूंकूच ना. जे उंचायेर वचूंक जाय आशिल्लें कोंकणी डिपार्टमेंट ते ना कित्याक तसो मनीसूच तेन्ना आशिल्लो तो ना जालो न्ही अकस्मात ना जालो कोणाक कळनासतना ना जालो म्हणटकच खूब लुकसाण जालें अशें. आनी नानू आपल्याक केन्ना क्रेडीट घेनाशिल्लें
कितें करेक्ट केलें आनी आपलें नांव म्हणटा तें खंयच घालनाशिल्लें म्हणून दॅट वॉज अ बॅड थिंग आय यूज टू फील कळ्ळें केन्नाय प्रमोशना वेळार सदां फाटल्यान रावतालें दुसऱ्यांक फुडें धाडटालें आपले विशीं केन्नाच कोणाक व्हडविकायो सांगप ना अशें असो स्वभाव ताजो म्हजे विशीं तशें सहज व्हडलेशे लोक बरे उलयनाशिल्ले कोणी हें करीत आसत पूण म्हजी बाजू घेवन एकूच लढपी आशिल्लें तें माधवी कोणें म्हाका जर कितें म्हणलें तो मनीस तसो न्ही ताका आपूण सारकें वळखत अशें करून म्हजी बाजू तर अशी जे पळय क्वॉलिटीज आसा अशे गूण आसात खुबशे कमी आसता लोकां कडेन कित्याक लोकांक दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करप दुसऱ्याक कमी दाखोवप अशें आसता पूण माधवी भितर केन्ना नाशिल्लें तें तुका इतलें तुजे फाटल्यान घट रावतालें की तुका कोणूच कांय म्हणूंक शकनाशिल्लो अशें आसतालें पूण ते सत्या फाटल्यान रावताले कोणें कितें चूक केली जाल्यार ते म्हणटाले की बरोबर न्ही म्हणून पण कोणें बरें केलें जाल्यार ताजें वायट उलयलें जाल्यार तें रोखडेंच आपलें उतर सांगतालें ताजे विशीं हय तर माधवीचे हे आमी यादी अश्यो आनी तश्यो आमी काडूंक जाय मदीं मदीं कित्याक आतांचें पळय जनरेशन म्हाका एक याद जाता 9वें युवा संमेलन आशिल्लें आनी ताचे अध्यक्ष माधवीक केले आनी त्या वेळाचेर हांव बिंबा खातीर ताची मुलाखत घेवपाक गेलो आनी ताची बरी व्हडली मुलाखत ताणें इन डिटेलान हें सांगलें ताणें सांगलें एक आपल्याक हे अध्यक्षपद आसा नाकाच आशिल्लें अशें मिरोवपाची गजाली म्हाका मात्तूय आवडना हांव म्हजो वेळ दिवंक सोदतां की बरें काम करपा खातीर पूण ताची एक गजाल आशिल्ली ताका दिसतालें की आपणेन जे पळय युवा पिळगी पळय आसा तांकां घडोवची तांकां बरें ज्ञान करचें आनी विद्यापीठान तशेंच केलें कोंकणी डिपार्टमेंटान पळय आसा फक्त कोंकणी हाचेच न्ही विभागूच न्ही बाकीच्या विभागांतले विद्यार्थी ताका मेळपाक येताले ताका घडोवपाचें काम माधवी करताले आनी अशे खुबशे म्हणजे कोंकणी भायले सुद्दां विद्यार्थी आज माधवीचे नांव काडटा आनी आमी सगळे ताजे बरोबरचे मैत्रिणी जे आसात पळय सुजल म्हण मागीर आनी ती देवदत्त म्हण अशी आज ताची याद काडटात कित्याक ह्या माधवीन ह्या लोकांची इतलो प्रभाव घालो आनी जीवन कशें सुंदर आसूंक जाय जिवनांत कशें सुंदर रावूंक जाय आनी बरे तरेन वागूंक जाय अशे प्रभाव इवन म्हजेर पासून ताचो प्रभाव आसात तातूंचो प्रभाव तर आसात पूण माधवीचे खुबशे गजाली आसा केन्ना केन्ना हांव कांय गजाली करूंक वता पळय तेन्ना माधवीची म्हाका याद जाता माधवी जर आशिल्ली दिलीप तूं असो करचो ना अशें म्हणटलें म्हणून कांय हांव मर्यादा घालूंक हांव पावलां पळय अशें आसता तो प्रभाव असो पडटाच असो इवन इश्कॉलान आमच्या कोंकणी विशय जेन्ना कोंकणी 8व्या शेड्युलान आयली तेन्ना तातो म्हणलो इश्कॉलांनी सगळ्याक सुरू करुया कोंकणी अशें म्हणून तेन्ना आमची बॅच पयली बॅच आमी कोंकणी घेतिल्ले विशय आनी तेन्ना तातो आमकां खूब एनकरेज करतालो पयलीं तातूंत घरान आपल्या नवी शाळा म्हणून केल्ली थोडीच भुरगीं गांवची आनी आमची सगळीं मामे भयणी सुजू आबू शितू बितू ती सगळीं येवन एक क्लास केल्लो घरान नंगरांच्या घरान थंयच शिकयताली नवी शाळा म्हणून सुमन मामा आशिल्लो सुमंत केळेकार तातूंत आनी ताणें मेळून ती शाळा सुरू केल्ली आनी मागीर कोंकणी शिकोवंक सुरू केली ती आमी 10वेक आमी 9वेक आनी 10वेक आमी कोंकणी घेतिल्ली न्यू इंग्लीश हायस्कूल कुणय शिकताली आमी तेन्ना ताजे पयलीं आमी शिक्षा सदनान शिकतालीं हांगा पिरवळ्या नगरानूच सकयल आशिल्लें इश्कॉल थंय आमी कोंकणी घेतिल्ली आनी कोंकणी शिकपाकय आमकां बरें दिसतालें म्हाका जाल्यार पयलींच नागरी स्क्रिप्ट हांव तेन्ना शिकलां ताजे पयलीं कोंकणी उलोवंक येताली म्हाका पूण नागरी स्क्रिप्ट हांव 8वी 9वी आनी 10वेक आमी कोंकणी घेतली सो हो विशय तेन्ना हिंदी कंपल्सरी नाशिल्ली आमकां पूण 10वेक आमकां हिंदी कंपल्सरी केली एक नोटीस आयली गव्हर्मेंटाची की 10वी तुमी घेवंकूच जाय आमी फ्रेंच आनी कोंकणी घेतिल्ली पयलीं असो विशय नानू नाटकांनी बी बरी भाग घेताले संशय कल्लोळ तेन्ना कोंकणीन केल्लें सुमंत केळेकारान आनी आमकां सगळ्यांक हें एक्टींग करपाक दिल्लें नानू गेल्लें स्टेजीर आनी पिरवळच्यान जेन्ना सकयल वतालीं तेन्ना नानू कुत्रो आमचो आशिल्लो सुलतांव म्हणून आलशेशान एक कुत्रो तो भायर बसून रावतालो क्लासीच्या भायर नानू जेन्ना परत घरा येता ताका घेवन परत येतालो सो एक फावट नानू जेन्ना फर्स्ट टायम स्टेजीर गेलें नाटकान भाग घेवपाक कोंकणीन ताणें वासीमोर वच अशें कितें तरी म्हळें पळय तेन्ना कुत्र्याक दिसलें की कोण तरी नानूक एटॅक करूंक आयला म्हणून सो कुत्रोय स्टेजीर वयर नानू बरोबर कळ्ळें आनी तो ताजे आंगार गेलो सो आनी एक सीन जालें संशय कल्लोळान की कुत्रोय भितर आयलो आनी स्टेजीर अशें नानू बरोबर तूं खबर आसा आतां नानू वचून आतां 11 वर्सां सुमार जालीं 11 वर्सां जालीं कांय लोकांनी नानू केन्ना पळोवना माधवी सरदेसाय नांव आयकलां पूण अजून मेरेन आतां जी भुरगीं पळय आसा तांकां दिसता की माधवी म्हळ्यार एक आख्यायिका
ते अशें जावन गेले तशें गेलें, अशें भाशाशास्त्र आशिल्लें, अशें आशिल्लें. आनी जे कोण आतां याद करतात पळय ताजे विशीं इतलो आदर आनी इतलें हाणें हें करता पळयतात, हें खरेंच म्हळ्यार माधवीचें मोठेपणूच म्हणपाक जाय अशें. म्हाकाय बी तें वतकर खूब लोकांनी येवन मेळूंक आयलीं आनी म्हणलें तुमकां खबर नासतलें पूण खूब आमकां मदत केल्ली, आमच्यो फी फारीक केल्ली आनी कोंकणीन यो आनी MA कर, फुडें कोंकणी व्हरूंक जाय आमकां अशें म्हणून. खूब जाणां आनी ते कितले पयशे दिवचे कोण मागता ते पळयनाशिल्ले. कोणें वचून जर सांगलें काय ना आपल्याक अमके पयशे जाय रावान दिता म्हणून कांयच हें करनासतना ताका ताजी फी भरताले करताले अश्यो गजाली ताजे कडेन जाताले. तर अशें एक बरें म्हणजे जिवाभावाची आमची मैत्रीण, एक कोंकणीची एक बरें लेखिका अशें खुबशीं ताजी तासां आशिल्लीं ती आमचे भितर आसूंक जाय आशिल्लें अशें दिसता. आनी तरी पूण एक गजाल आसा की ताची ही आख्यायिका आयकून खुबशीं भुरगीं नवे नवे प्रयत्न करतात, नवे माधवी सारके आपूण जातले असो पळय आसा, अशे तरेचो विचार आसा. आनी होय विचार असो कमी उणो न्ही, कळ्ळें न्ही. एक मनीस आतां आमी सगळे लोक वचपाचेच आसात येना पूण ते मातशें बेगीन गेले, वचूंक जायनाशिल्लें. बेगीन गेले म्हणजे कशें गेलें, खुबशे करपाक गजाली आसात त्यो करिनासतना जावन पडले. आनी हे नदरेन हांव जेन्ना पळयतां तेन्ना गोंयचें आनी कोंकणीचें खूब व्हड लुकसाण अशें म्हाका दिसूंक लागता. आनी तेन्नाच मागीर खंय तरी दिसता वायट जालें म्हणून. कित्याक ज्या मनशाची गरज आसा ताणीच अशें अकस्मात वचप म्हळ्यार तें फक्त घराब्याचें लुकसाण न्ही, एका राज्याचें लुकसाण आसता, एक जी भास आमी वयर हाडली ती भाशेचें लुकसाण अशें. आनी तें जर आशिल्लें ताजो वचक आसतालो लोकांचेर आनी ताका लागून खुबश्यो बऱ्यो गजाली जावपाक पावताल्यो. कितें आसूं माधवी आमचे भितर आशिल्ले, आमचे बरोबर वावुरले, ताणें खुबश्यो गजाली आमकां दिल्यो. ताणें जी पुस्तकां बरयल्लीं आसात ताची मागीर मंथन म्हण भास विज्ञान म्हण हें ताजें आयुश्यभर जे सर भुरगे कोंकणी शिकतात ते सर आसतले. आनी नानू ह्या आडे आमचे भितर यादींनी उरतले. आनी हांवें सांगलां तशें पुस्तकाचें नांवूच मिठाकणीच दवरल्या. ताजें बरो व्हडलो ग्रंथ तो, तागेले प्रत्येक हाजेर भाश्य केलां ताजें. इवन अना मामरेन ताजेर लेख बरयल्ले, अश्यो खुबश्यो गजाली आसा. ताणें कशे कशे लेख बरयले ताजेर, लोक नानू कडेन कशे नदरेन पळयताले. त्या भायर हांवें तुकाय म्हणिल्लें पळय, हांव तुजे कडेन उलोवपाक येतलो म्हणून, तुजें मत. मागीर ते देव सुजल देव आसा पळय ताजें मत, ही तागेले मैत्रिणी पळय आसात त्यो कश्यो कश्यो ताजे कडेन पळयताल्यो, ताजें कितें घेतलें. अशे तरेन एक नानूची याद म्हणून एक समग्र नानू मिठाकणी याद अशें केलां. कित्याक दर्याक हात लायले बरोबर मिठाय दर्याय जावप म्हणटात पळय, ही कल्पनाच आमकां खूब हें करूंक येता. अशें आमचें माधवी जांचे बरोबर आमी वावुरले कोंकणी मळाचेर, साहित्याच्या मळाचेर. आनी तूं तर ताजी भयणूच म्हणटकच आमचे परस तुका ताजो चड सहवास लाभला. आनी ताजी यादी आमी अश्यो केन्ना केन्ना जागोवंक जाय. आनी माधवी आपल्या साहित्यांतल्यान आमचे मदीं उरतले. आमी जेन्ना जेन्ना अशें कितेंय काम करूंक वतात साहित्याच्या बाबतींत तेन्ना आमी माधवी विशीं यादी काडटलेच. आनी एकूच खंत जाता की माधवी आज आमचे मदीं ना, तरी पूण ताजे कडेन ज्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो त्यो आयची फुडली पिळगी मुखार व्हरतली. आनी माधवीची जी इच्छा कितें करपाची आशिल्ली पळय त्यो गजाली आमचे हे पिळगे कडेन घडटली अशी आमी आस धरुया. आनी माधवी जंय खंय आसा तें बरे भाशेन आसतले आनी आमच्यो ह्यो गजाली आमचें काम ते पळयतले अशें म्हाका दिसता. तर अशी माधवीची याद आमकां मदीं मदीं जागोवंक जाय. ती जागोवची पडना, ती येताच, तरी पूण लोकांक ती कळपाक जाय की माधवी सरदेसाय म्हणून एक विद्वान आनी एक बरी लेखिका आमचे मदीं जावन गेली. सो सवीत तूं कोंकणी वाटेन आसाच, कोंकणी तो आसाच तुजे कडेन. नानूक आमी पळयता आसतना चड कोंकणी मनीस म्हणून पळयतात कित्याक तातूच्या हाता खाली रावून ते कोंकणी म्हणूच घडला. पूण म्हाका एक सांग, आतां नानूक दोग जाण भुरगीं आसावेरी आनी आदिती, ती कोंकणी वाटेन आसत काय ना? ती तांकां कोंकणीची खूब माया आसा दोगांयकी. पूण नानूक हांव तेन्ना जेन्ना तें बरें नाशिल्लें तेन्ना विचारतालें कित्याक टुकी आशिल्लें धावेन तेन्ना नानू बरें ना तेन्ना. आनी आसावरी पुण्याक आशिल्लें, पुण्या करून आयिल्लें तें. आनी तें एरेस्मस म्हणटा स्कॉलरशीप नानून आमकां सांगिल्लें ताजे फाटल्यान लागून एप्लाय करून घे आतां म्हणून. पूण नानूक लास्ट मेरेन दिशिल्लें की आपूण बरें जातलेंच
कळ्ळें आनी कोंकणी फुडें व्हरतलें म्हूण. पूण हांव तेन्ना ताका विचारतालें की टुकी आनी आसावरीक फुडें कितें कोंकणीन दिवप काय ना शिक्षण. जाल्यार तें म्हणटालें ना, तांकां गायडन्स सारकें मेळूंक जाय. कोण गायड करतलो? आपल्याक तेन्ना तातो आशिल्लो, तांकां गायडन्स जाय म्हणून आमकां आपल्याक ती फुडें दुसरे विशय तांकां कितें आवडटा पळय. पूण आसावरी म्हणटाले आपल्याक सायकॉलॉजी आवडटा म्हणून. टुकीक तेन्ना खबर नाशिल्लें आपूण कित्याक वचूं तें. पुणून टुकीची मागीर 11वी 12वी बी तशी आशिल्ली. म्हाकाय ना न्हू सदां कोणीय येवं आमगेर घरा तांकां तें सांगतालें. इवन डॉक्टर चंद्रशेखर नायकाक सांगतालें तुजें मॅडिसिनाचें कितेंय बरय अशें आनी कोंकणीन बरय आमी छापुया म्हणून. तें म्हाका सांगतालें तें सायन्सीन सदां भुरग्यां खातीर कितें सायन्सान एग्जाम्पल्स अशें इन सायन्स वीच आर व्हेरी इंट्रस्टींग भुरग्यांक ती बरय तूं आनी कोंकणीनय बरय सो चड लोकां कडेन पावतलें अशें. आसावरीन आदिती जरी ताणें आपलें कॅरियर कोंकणींतल्यान घडोवं ना तरी पूण तांची पोटतिडो कोंकणी विशय आसा पळय ती वचच ना. कित्याक ती आयल्याच खंयची दायज घेवन आयला. जयवंत सरदेसायचे, रवींद्र केळेकराचे, राजू नायक हे सगळे सविता सरदेसाय हे करून आयला. म्हणटकच तांची जे पळय ती पोटतिडक आसा पळय कोंकणीची ती तांचे भितर आसतलीच आनी ती मुखार उरतलीच. हाचोच अर्थ कोंकणींतल्यान घडोवपाक जाय अशें कांय ना. कोंकणीची एक पोटतिकड उरली काय ती पुरो जाता. दोगांय भुरगीं खूब बरीं जाल्यात. तांकांय लोक नानू जशें आदरण पळयताले तशें आदरण पळयतात आनी त्या खातीर खरेंच अभिमान भोगता. ह्यूय भुरगीं मुखार कितें तरी करतलीं आनी हातूंतल्यान आमचे मुखावेले कांय गजाली घडटल्यो. तर आज आमी हांगा माधवी सरदेसाय जाका आमी प्रेमान नानू म्हणटाले ताची याद काडपा खातीर थोडो वेळ घालयलो. आतां ही याद आमकां कित्याक जाय हो एक प्रस्न पडटा. कित्याक माधवी हें ल्हान मनीस नाशिल्लें. ताचे शिक्षणा बाबतीन कोंकणी बाबतीन भाशा शास्त्रज्ञ म्हणून जावं कवी म्हणून लेखिका म्हणून ताजी वेगवेगळी तासां आमी पळयल्लीं. आनी सगळ्यांत व्हड गजाल म्हळ्यार एक बरें मनीस आनी ताजे तोंडावेलो निर्व्याज जो हांसो पळय आसा तो अडीचो नासतालो, तो सहज असो आसतालो. ते आमकां पळय आमकां स्क्रिनाचेर दिश्टी पडटा. ताजो हांसो आमकां कळटले. तर तो हांसो आज कोंकणी समाजान असोच पात्रत रावूं आनी माधवीच्या रुपान नवी नवी पिळगी मुखार सरूं आनी कोंकणी साहित्य शिक्षण हातूंत गोंयचें नांव व्हड करूं इतलें हांव मागतां. देव बरें करूं.